विरोधी पक्ष मुखेली बाबू कवळेकाराच्या मुखेलपणा सकयल मंगळारा दीस कवळेकाराच्या कार्यालयात काँग्रेस विधिमंडळ गटाची बसका जाली। विधानसभा अधिवेशना खातीर गोंयकारांच्या प्रश्नाबरोबरच गोंयच्या टॅक्सीकारांच्या विशयाचेर चर्चा केली। मुखेलमंत्र्यान टॅक्सीकारां बरोबर घेतिल्ल्या बसकेंत कितें जालां हें सगळ्यांकच खबर आसा। तांच्या मागण्यांचेर तशेंच तांचे प्रश्न मुखेलमंत्र्यान सारके आयकून घेतिल्लेच ना। बसका घेवप कितें तरी निर्णय घेवपा खातीर, मात सोमारचे बसकेन निर्णय घेवचो सोडाच, तांचें म्हणणें सुद्दां सारकें आयकून घेतिल्लें ना। दुसरे फावट बसका घेतना सगळे राजकीय पक्ष तशेंच टॅक्सीकारां बरोबर एकठांय बसका घेवची अशें बाबू कवळेकार म्हणटा। आम्ही सुद्धा रिक्वेस्ट केल्ले आसा की सरकारान तांकां ते म्हणणे आयकून घेवचें आनी खंय तरी तांकां कॉन्फिडन्सा घेवन कितें सोल्युशन काडचें। पूण काल पळयत जाल्यार आमकां अवघेच काही तरी आमदारांक खंय आपोवप जालें काय बाकीच्या आमदारांक सांगप जालें ना, खुद म्हाकाय सांगलें ना। खुबशे कोस्टल बेल्टाचे आतां आमी CLP सगळ्यांनी डिस्कस केलें, खुबशे आमदारांक कळ्ळेंच ना, सांगलेंच ना। पण हे खंय तरी विशय म्हाका सॉल्व करता आसतना सगळ्यांक कॉन्फिडन्साक घेवन हो प्रश्न सुट्यो करपाक जाय। मागीर सुद्दां आमी जेन्ना मिटींग जाले उपरांत पळयतात CM म्हणजे आमी जे हाजेर पळयल्ले ते इलेक्ट्रॉनीक मिडिया आनी हाजेर पळयता आमी की CMाक किंवा बाकीचे तेंचे रुलींग सायडीचे म्हणपाले आमी घेवन बसले, तेंचे गाराणे आयकले, प्रश्न सॉल्व जालो आनी आज तेमी सगळे मानून घेतले आसा आनी ते गोवा म्हालसागर ते इनवॉल्व जातले, तांचो इनवॉल्वमेंट आसतलो अशे पद्दतीन आमी पळोवप जालें। पण थोड्या वेळांनी परत तेंचे सायडींनी अशें दिश्टी पडपाक लागलें की मिटींगे कांय जालेंच ना, मिटींग बेश्टी आयकून घेवपाचें काम केलें, सोपस्कार पूर्ण केले, म्हणजे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट केलात पूण आमकां कांय ठोस रिप्लाय दिलीच ना अशे पद्दतीचे। पण हे खंय तरी सिरियसली घेवन तो विशय सॉल्व जावंक जाय। मिटींग जाले उपरांत सुद्दां भायर सरले उपरांत अर्द्याची तोंडां अशी अर्द्याची तोंडां तशी, कोण कितें म्हणलें कोणाक खबरच ना, रुलींग सायड ए उलयता आनी बाकीचे आमचे 2 आमदार आसले थंय ते आज मेळ्ळे, म्हणजे आज CLP ना, ते पावले नात। म्हणटकीच हें कळोंक शकलें ना कितें शेवटी कितें जावपाक जाय। सामका जर गोंयची हे आमची परत हांव कित्याक इन्सिस्ट करता, आमी CLP सुद्दां आतां डिस्कस केलें, हे आमचे शेवटी गोंयचे सुपुत्र, तांकां कॉन्फिडन्साक घेवन हे करा। तांकां अशें येवपाक येना की भायर येवन ते कांय जाणां म्हणपाक लागले की आमकां भुरगीं बाळांक घेवन रस्त्यार येवपाची पाळी हाडनाकात, अशें जावंक जायना की खंय तरी समजोता करून खंय तरी कॉम्प्रोमायज फॉर्मुला हें घेवन खंय तरी प्रश्न सुट्यो जावपाक जाय। हो चॅलेंज करपाचो विशय न्ही। हांव अशें म्हणना की हेंच करात तेंच करात अशें न्ही, पूण खंय तरी हें करून सगळ्यांक कॉन्फिडन्साक घेवन जर हें करीत जाल्यार म्हाका दिसता हे असले एजिटेशन किंवा असले गजाली घडचे नात। अजून सारको स्टँड घेतलो काय ना कळना, पण स्टँड घेता आसतना परत तांकां सगळ्यांक आपोवचें। सगळ्यांक आमकां म्हाका ऑल पार्टी आमदारांक सुद्दां पार्टीक जर आपयत सुद्दां जाल्यार वायट ना येतो, कित्याक हांगा काही प्रश्न अमुकूच गोंयकारांचो असो न्हू, सगळ्यांचो हो आनी खंय तरी हो सोल्युशन हें येवंक जाय। गोंयचे विशय अजून तशेंच आसात। सरकार अधिवेशन देगेक आयिल्ल्यान मीन खणी बेगिनात चालू करतले म्हणटा। इतले दीस जे करपाक शकले ना ते 2 म्हयन्यांत कशें करपाक शकता, काय परतूनय आश्वासन, अशें विरोधी पक्ष नेतो बाबू कवळेकार म्हणटा। कोस्टल ह्या प्लॅना बद्दल जेन्ना आदली प्रायम मिनिस्टर CMान मिटींग घेतली आमकां सगळ्यांची जेन्ना सेक्रेटरीएट, तेन्ना आमचे अशेंच आमी सजेशन दिल्लें ड्राफ्ट प्लॅनाचेर जो प्रेजेंटेशन आमकां दाखयलें तेजेर। मागीर अशें म्हणप जालें की प्रत्येक आमदारांनी आपले सगळ्यांनी सजेशन जे आसा ते रिटन कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन दिवचें। आमी सगळे स्टडी करून आमचे मतदारसंघांनी कितें आसा कशें आसा ते सगळें आमी सविस्तर दिल्लें, पूण त्या परच्या ड्राफ्टाचेर खंय तरी कांय हें केलेंच ना। आतां हें तातूंत इन्क्लूड केलें काय ना तें पळोवप कोणी। 2017 आनी 2019 2 वर्सां जालीं सरकारान केलें कितें? थंय असो प्रसंग येयलो ना, काँग्रेस सरकारान पयलीं केलेंच ना, 70 साकून तशें आसा, 96 अशें केल्लें, 2011 तशें केल्लें, हें सांगप जालें। पूण ही 7.5 वर्सां भितर कितें जावंक शकलें ना। ही 7.5 वर्सां भितर सुद्दां जेन्ना हें करपाक हाती घेतलो आसा जाल्यार तें जायना। कित्याक म्हळ्यार खंयचें काम करता तें आमी कसले हाती घेतात ते गोंयकारांक दाखोवपाक आमी करताय कितें। जर आमी हें काम सुरवात केल्या हाजें खंय तरी हें जातलें की रिजनल RP सारकी खंयच्या कडेन कितले वर्सां काडले अजुनूय सारकें कन्फ्युजनच आसता थंय। म्हणजे हे सगळ्यो कांय गजाली कडेन म्हाका दिसता गांभिऱ्यान घेवपाची गरज आसता। विशय घेतलो असो दाखोवप वेगळें आनी विशय घेवन तो पूर्ण करप, कंप्लीट करप हें म्हत्वाचें। आतां थंय तांकां हें दिल्लें आसा, अमक्या दिसा ऑगस्ट पर्यंत तो हें
कोस्टल प्लॅन रेडी जावपाक जाय. आतां ऑगस्टाक दीस उरली कितले, आज जून आसा, आज जुलय चल्लो, फुडलो ऑगस्ट एंड म्हळ्यार दिवपा जाय. 2 वर्सां भितर जेन्ना कांय जावंक शकलें ना जाल्यार 2 म्हयन्याक कशें करतले. पण 2 वर्सां भितर जेन्ना जे चेन्नई एजन्सीक जेन्ना हें काम दिल्लें आनी जे सगळ्या आमदारांचे जे सजेशन आयकून घेतले उपरांत ते करून घेवप काम कोणाचें.